रस्त्या कुशीक कोण कोयर उडयतना सापडलो जाल्यार ताका 5,000 रुपया दंड भरचो पडटलो. कुट्टाळच्या सरपंचान शिटकावणी दिलेली आसा. भायले लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात ह्या मुद्द्याचेर ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली. तशेंच सरकारी ऑफिसाच्या शिफ्टिंग करपाचेर एकमत जाले. सगळीं सरकारी ऑफिसां मार्केट संकुलान शिफ्ट करपाचो निर्णय लेगीत ह्या वेळार जालो. Garbage issue, we know it's a highlighted issue. आणि आमची कोर्टाली तोरू एज आय हॅव बीन फर्स्ट ऑल्सो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक मेसेजी धाडीत आहा की गार्बेज मातशे तुमचे भाडेकार जे आहाय तांकां सांगाय रस्त्यार डांप कोनाकाय घरानो तुम्ही डस्टबीन दवराय म्हूण. सो नाव आमची पंचायत बॉडी ऑल्सो हॅज टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्युशन एंड टुडे फॉर ग्राम सभा ऑल्सो वी हॅव टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्युशन की रोड सायड कोण डंपिंग कोत्तो दिसती पडलो जाल्यार तांकां 5,000 फायन. इट वील बी आयदर टू द टेनंट. इफ द टेनंट इज नॉट रेडी इट वील बी टू द ओनर of the tenant, because why it is a duty of each owner to provide their own dustbin to the tenants. तुम्ही जरी तर तांकां डस्टबीन दिवन प्रोवायड केल्यार तुमचे भाडेकार गार्बेज खंय उडयतलीं. तेन्ना सेकंड ऑप्शन वील बी रस्त्याचेर उडोवपाचो, वीच लायक वी वील नॉट टॉलरेट एंड वी आर गोइंग टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग इट. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सांगपाक सोदता सगळे जे कोण ओनर आहाय तुमच्या अंडर एको देखून भाडेकार आहा वो तुमच्या अंडर 10 भाडेकार आहाय तुम्ही मातशें तांकां डस्टबीन प्रोवायड करे. सपोज आमचो कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या घरांनी येयना garbage collect करपाक, then please let us know. We will take action against the garbage contractor, but we will not tolerate any tenant or whoever is dumping garbage at the roadside. पंचायत आणि ग्रामसभा की जी ऑफिसां जी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, आउटपोस्ट आसा जावं आमचे आउटपोस्ट पुलीस आसा ही तांणी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता आमचे कोर्टाली पंचायत सरपंच आनी डिसिजन घेतलां जाता तितले बेगीन शिफ्ट करपाक.